नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गणेश गांवकारान आमदार आनी हंगामी सभापती म्हणून घेतलो राजभवनात सोपूत. मंगळारा नव्यान वेचून आयिल्ल्या उरिल्ल्या 39 आमदारांक सोपूत विधानसभेत. नव्या सरकाराचो सोपूत विधी होळये उपरांत बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा मोगोचें कितें तें केंद्रीय फुडारी थारायतले. सरकार केन्ना काय म्हणल्यार प्रभारी मुख्यमंत्री वग्गी. कांय मतदारसंघांनी काँग्रेस उमेदवारां आड पक्ष कार्यकर्ते वावुरले. काँग्रेस उस्तिता कारण काँग्रेस हावसांत रिव्ह्यू बसकेक गिरीश ना. दिगंबर म्हणटा रिपोर्ट वेल्यांक निर्णय तांचो. काश्मीर फायल्स लोकां मेरेन पावचे न्ही म्हूण गोंयांतय कारस्थाना. भायर हाऊसफुल बोर्ड, भितर थिएटर खाली. हिंदुत्ववाद्यांचो आरोप. मुख्यमंत्र्यान फिल्म पळोवन केलें टॅक्स फ्री. पंचायत वेंचणुकेंत आरजी पुराय तांकीन देंवतलो. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात पोगो बिल. कोण आमदार गोंयकाराचे ते कळटले. पयलो आरजी आमदार विरेश बोरकार हिट ऑन. सोळा मार्चा सावन 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यां खातीर कोविड वाशिना. 60 वर्सां वेल्या लोकांक कोमॉर्बिडिटी आसूं वा नासूं बुस्टर डोस लागू. केंद्रीय भलायकी खात्याची घोषणा. एक्टिव्हिस्ट हनुमंत परबाक पुलीस कस्टडीत मारबडय केल्ल्याच्या प्रकरणात डीवायएसपी आनी पुलिसांची खात्या अंतर्गत चौकशी. डीजीपीची स्पेशल ब्रांचीक वॉर्ड. पेट्रोल डिझेल दरवाढीचो संसदेत हुस्को. हेर देशांनी वाडला 50 ते 55%. भारतात फक्त 5%च. राज्यांनी व्हॅट देंवोवचो. पेट्रोलियम जीएसटीत हाडूंक राज्यां तयार ना. मंत्र्यांची संसदेत जाप. गणेश गांवकाराक आमदार आनी हंगामी सभापती म्हूण सोपूत. राज्यपालान राजभवनाचेर सोपूत दिलो. नव्यान वेचून आयिल्ल्यांक आमदारकेचो सोपूत दिवपाची जबाबदारी आतां गणेशाचेर. मंगळारा विधानसभेत आमदारांचो सोपूत विधी. हंगामी सभापतीचे सोपूत विधीक कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे, खासदार विनय तेंडुलकार आशिल्लो. Ganesh Chandru Gaonkar, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तो ऑथोरायज पर्सन म्हणून म्हाका अपॉयंट केल्ले आसा आनी फाल्यां सकाळीं 11:30 बाकीचे सगळे MLA 39 MLAक शपथ दिवपा लागून हाऊस समन केल्ले आसा ते फाल्यां सकाळीं 11:30 दितात. सगळ्यात पयली आज आमचे सिनियर MLA बाब गणेश गांवकार हांकां आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी अपॉयंट केल्ले आसा की बाकीच्या सगळ्या आमदारांक आनी फाल्यां हाऊस कंडक्ट करपा खातीर तांकां तेंच्यांनी ऑथरायज्ड पर्सन म्हणून अपॉयंट केल्ले आहा. बाब गणेश गांवकार हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. तांकां तेंच्यांनी शपथ दिल्या आनी उरलेल्या सगळ्या 39 MLAक शपथ दिवपा खातीर फाल्यां सेशन हे तेंच्यांनी फाल्यां 11:30 वरांचेर कॉल केल्लें आसा. फाल्यां 11:30 वरांचेर सगळ्या आमदारांक शपथ दिवपाचें काम आमचे आमदार बाब गणेश गांवकार हे करतले. त्या खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी हांव आमचे आमदार बाब गणेश गांवकार हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी फाटला सगळो प्रोसिजर जे आसा ते कंडक्ट करतले. नव्या सरकाराचो सोपूत विधी होळये उपरांतच बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता मोगोक बरोबर घेवपाचें काय ना
ते खंय अजून थारूना. बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी ताचेर निर्णय घेतले म्हूण सांगून तानावडेन हात फाफुडले. केअरटेकर मुख्यमंत्री सरकार करपा विशीं विचारल्यार ब्र काडिना. मिडियाक जाप दिनासतनाच कूस मारली. जास्त चड करून होळी जाल्ल्या नंतरच शपथ ग्रहण सोहळा जो आसा मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ हे तेन्ना जातले. सगळ्या स्टेटीन तशेंच आसतलें. सगळ्या स्टेटीन तशें. होळीचे 5 दीस जावन न्हू ते आमी 5 आतां दीस. ते नक्की आतां कशें आसा ह्या आमचे वेगळे आनी थंयचे वेगळे आनी होळी 2 दिसां भितर तेंचे सगळें सोंपतात. होळी जाली म्हणजे सोंपलें. गोंयांत मातशें आमचें वेगळें आसा न्ही. गोंयांत बरेच दीस ती होळी वगैरे चलता. मिनिमम कोणे 5 दीस 7 दीस. आमी बरी कामां त्या टायमा हातीन घेयना अशें आसा. अशें एक आमचे एक निदान एक 5 दीस आमी पाळटात अशें एक आसता न्ही. इट डिपेंड न्ही. त्यामुळे थंय वयर अजून त्या संदर्भातलें इन्फॉर्मेशन अजून आमकां येवना. ते कितें येतकच मागीर आमी फुडलो प्रोसेस करतले. जितले डिले जावपाक लागले तितले मुख्यमंत्री चेंज जाता काय असल्यो कितें गजाली जाता स्पेक्युलेशन वाडटा. कशें जाता की गरज नासतना त्या संदर्भातलें अननेसेसरिली हें वाडटें बरोबर आसा तुमचें. आनी पण कशें आसा की नॅशनल पार्टी असल्या कारणान आमकां जाय ते निर्णय हांगा घेवंक शकचे ना त्या संदर्भात. ते ऑब्झर्व बी येवपाचें आसता पण ते शेड्यूल तरी ठरयलां काय तेवूय बी पार्लिमेंटरी बोर्ड कारण आज पासून अधिवेशन बजेट सेशन सुरू जाल्लें आसा पार्लिमेंटाचें आनी त्यामुळे हे दिसांनी केन्ना तरी हे ठरतलें तें आमकां कळयतलें. पार्लमेंटरी बोर्डान अपॉइंट केल्या मनीस ना अजून आमकां तरी इन्फॉर्मेशन ना. तांच्यांनी केलें जाल्यार पण ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आमकां अजून घेवना. घेवं नाका सुदिनाथ सरकारान घेवं नाका म्हणून तुमचे आमदार आतां प्रेस कॉन्फरन्सूय बी स्टार्ट जाले तेचे घेवपाक. कशें जाता की आमचे आमदार आसात पळय तेंच्यांनी बऱ्याच जाणांचो विरोध त्या गोष्टीक आसा अशें तांच्यांनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान नमूद केल्लें आसा. तेंची घेवप न घेवप हो निर्णय काय हांव घेवंक शकना. आनी संपूर्ण निवडणुकीच्या दरम्यान म्हळ्यार आमचे पयलीं जे दीस जाले आमकां की तांचे बरोबर अलायन्स करप वगैरे त्या वेळाचेर म्हजे काय उलोवणे तांचे कडेन नासले. ते आमचे केंद्रीय नेते तांचे कडेन संपर्कान आसले. ते डायरेक्ट केंद्रा कडेन संपर्क सादता अशें त्यामुळे म्हजें तांचे कडेन काय उलोवप जावना. इंटरॅक्शनूय जावना. केंद्रा कडच्यान कितें कळ्ळां अशें कांय कळूना. तेंचे लेटर जें आसा तें लेटर म्हजे कडेन पावल्लें आसा. ते नॉट म्हणजे इनडायरेक्टली अशें म्हजे कडेन आयलें. म्हजे कडेन डायरेक्ट पावना. ते काय नाही. पण सीएम सिलेक्ट करपाक सुद्दां कितें असो प्रोसेस आसतलो काय जे सीएम फेस म्हणजे प्रमोद सावंत आमचो पळय कशें आसा फायनल प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर इज प्रोसिजर. फॉर्मेलिटी करपाक जाय. ते कितें आसा तो प्रोसिजर जातलो न्ही. केंद्रान मोगो कडेन तेंको मागिल्लो म्हूण मोगो कार्यकर्ते सांगतात. आम्ही जो पळय तांकां पाठिंबो दिला तो त्यांच्या जे पळय केंद्रीय हे आसा तेंचे लिडर त्यांच्या विनंतीक मान दिलो आमी तांकां हो पाठिंबो दिलो आसा. तो बी विना अट ताका मेडिसीन घेवपाचो काय ना घेवपाचो ते ठरयतले. ह्या बाबतींत हे 4 मंडळ पळय आसा कोण शिरोडा कोण मडकय खंयचे पिरवळा खंयचे आमचे फोण्या हेंकां ह्या बाबतींत कांय खबर ना. जे अज्ञान आसा ह्या बाबतींत. ह्या बाबतींत ह्या मंडळाक कांय खबर ना. जे उलोवणें जाला ते हाय लेवलचेर जाला. मजगतीं बीजेपीच्या पार्लिमेंटरी बोर्डान गोंया खातीर नरेंद्र सिंग तोमराक निरीक्षक आनी एल मुरुगनाक उपनिरीक्षक म्हूण नेमला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रदेश काँग्रेस हारीची कारणां सोदता. वेंचणुकेंत उमेदवाराच्यो अडी अडचणी आनी संबंदीत गजालींचेर काँग्रेस हावजांत बसका जाली. प्रदेश अध्यक्ष गिरीश नाशिल्लो. आमदार फुडारी दिगंबर कामतीन बसका घेतली. कांय कडेन कार्यकर्ते पक्षाच्या उमेदवारां आड वावुरल्यात म्हूण बसकेंत कागाळी. तांचेर कारवाय जातली काय विचारल्यार कामत म्हणटा रिपोर्ट पक्षाच्या फुडाऱ्यांक धाडटले. ते कितें तें करतले. विरोधी पक्ष फुडारी अजून थारिल्लो ना. सर कसली मिटींग आशिल्ली आमचे डिफिटेड कॅन्डिडेट्स पळय आसा तांची आज पार्टीच्या अध्यक्षान मिटींग आपयली. पार्टीचो अध्यक्ष मातसो इनडिस्पोज आहा म्हणून ताका लागून पावलो ना. पूण ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की तूं एटेंड जा आनी तूं मिटींग घे अशें. इंटरेक्शन कॅन्डिडेट्सां बरोबर कित्या लागून ते हरले कितें प्रॉब्लेम जालें कितें डिफिकल्टीज तांकां फेस करच्यो पडल्यो ताजेर चर्चा जाली. आनी सगळ्या कॅन्डिडेट्सांनी एक एश्युरन्स दिलें की आमच्यो बूथ कमिटीज इंटॅक्ट आसा आमच्यो बूथ सगळे वेवस्थीत आहा. आमी तांकां घेवन मुखार वतले आनी एक्टिवली काम करपाक लागतले.
But what happens to some of your party leaders who worked anti-party activity? They are giving reports. We have told them त्याची ऍक्शन घेतले तुम्ही? reports by Monday. That reports will go to the party. पण तुमका सांगाला तुमच्या कॅन्डिडेट आणि बाबा अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी झाल्या आणि रिपोर्टान घालून दिलं म्हणून. ओके, व्हॉट अबाउट युअर लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसिजन? काँग्रेसचा प्रोसेस असतो. ओके, त्या प्रोसेसाप्रमाणे करतात. When the time comes, they will decide. It was a review meeting of all the candidates who had lost the elections. ते कारणां कित्याक लागून आसले ते रिव्यू मिटींग आमच्या पार्टी ऑफिस बेनरान घेतलेली आसा आनी सगळ्यांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक लायला. सगळ्यांनी आपापले व्ह्यूज मांडल्या. फुडले एक मिटींग मेंबरशीप आमचे ऑर्गनायझेशन इलेक्शन्स आसा तेजे बद्दल म्हायती दिली आनी तेजे फुडें तयारी करपाक सांगलें कॅन्डिडेट सांगलेलें आसा. पळय मरे मार्जीन पळय मरे तूं 335 वोट्स बॅलेट वोट ताका 455 पडली तर जिंकलो न्हू. 455 अर्दी वोट पडलेली म्हाका जाल्यार हांव जिंकलेलो न्हू. ओके. आय वॉज शॉर्ट ऑफ 6 votes per vote only. इट वॉज अ क्लोज फाईट आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अबाउट 9% म्हणजे जवळजवळ 2100 वोट्स वेंट टू RG. सो दीज वर ऑल एंटी BJP वोट्स आणि म्हाका अशें दिसता खंय तरी पक्षाचो नरेटिव्ह आय मीन जे वोट स्प्लिटींग जावपा जायना खंय तरी म्हाका दिसता नरेटिव्ह मातसो आमचो वी कुडंट कन्विन्स द पीपल की बाबा सामान्य मनशाक काँग्रेस पक्ष म्हणजे कशी फायदो करून दितली हे म्हाका दिसता वी फेल टू कन्वे द पीपल आणि ते 9% वोट जे आसा ते स्प्लिट जाले आनी दॅट इज हाव BJP थंय 3 मार्जिनान जिखून आयला. एक एक्स मिनिस्टर he had sent people to join in these particular positions. They were taken just to spy in the party, and at the last stage they were last minute, last 2 days they have worked against the party. 1990 सावन काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ले अत्याचार आनी तांचे विस्थापनाचो इतिहास दाखोवपी फिल्म काश्मीर फायल्स गोंयांत टॅक्स फ्री. हे फिल्म लोकां मेरेन पावचें न्ही म्हणून यत्न चल्ल्यात म्हणून गोंयांतय आवाज काडटात. फिल्म लोकां मेरेन पावंक तें टॅक्स फ्री करचें म्हणून हिंदुत्ववादी संघटनांनी देशभर आवाज काडूंक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटात तरणाट्यांक हो इतिहास कळूंक जाय. काश्मीर फायल्स फिल्म काडटल्या निर्मात्यांची प्रधानमंत्र्यान खंय तोखणाय केल्या. प्रोड्युसर टीम प्रधानमंत्र्याक मेळून आयली. ह्या फिल्माचें गोंयांतूय स्क्रिनींग सुरू. दक्षिणेत मडगांवां आदींच तिकीट ब्लॅक करून व्ह्युअरशीप आडोवपाचो यत्न चल्ला म्हणून हिंदुत्ववाद्यांनी मडगांवां बोवाळ सुरू केलो. उपरांत सोमारा हिंदू जनजागृती समिती टॅक्स फ्री मागणी घेवन पणजे उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्या मेरेन पावली. तर आम्ही सरांकडे एक विनंती केलेली आहे की गोवा राज्यामध्ये सुद्धा हा चित्रपट आहे तो टॅक्स फ्री करावा. इतले घडत असताना तथाकथित जे कोण सेक्युलर आसा लिबरल आसा हे सगळे ओगी रावले. याविषयी सत्य जाणून घेवपा खातीर आमी ह्या माध्यमांतल्यान विनंती करता जनतेक की चित्रपट गृहान वचून हो चित्रपट पळोवचो. मागणी वाडटा ती पळोवन काश्मीर फायल्साचे जाता तितले मायज शो दवरचे म्हण मुख्यमंत्री स्वता आयनॉक्साच्या वेवस्थापना कडेन उलयला. मुख्यमंत्र्यान त्या उपरांत तशें ट्विटय केलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता काश्मीर फायल्स पळोवंक पणजे आयनॉक्सांत पावलो. बरोबर मिडिया. काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचारा विशीं म्हायती आनी जाण दरेक भारतीयांक खंय आसूंक जाय. गोंयांत काश्मीर फायल्स टॅक्स फ्री. म्हूण हे पिक्चर पळोवपा खातीर आयिल्लो. म्हाका दिसता तें पिक्चर पळयल्या तो इतिहास हो समेस्त ह्या देशाक कळपाची गरज आसा. आयच्या तरणाट्या युथाक कळपाची गरज आसा. 1990 काँग्रेसीच्या सरकारान फक्त काश्मीरी पंडिताचेर न्ही तर काश्मीरान रावपी लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार केल्या, कशा पद्दतीन थंयसर खून जाल्ले हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी काश्मीर फायल ह्या मुवींत ते म्हाका दिसता योग्य रित्या दाखयलां आनी त्या खातीर तेजो निशेधूय व्यक्त करता. आनी ही फिल्म जी आसा ही गोंयांत फक्त टॅक्स फ्री केली वयतली बाकीचे सगळे पळोवन सांगता. म्हणून आयच्या तरणाट्यांनी हो इतिहास देशाच्या समोर, लोकांच्या समोर, जगाच्या समोर येवपाक जाय आशिल्लो. त्या मुवीच्या निमित्तान तो आयला. एक आमी ते वाचताले पळयल्ले अशें पण एक्च्युअल रियलिटी जी आसा काश्मीरच्या संदर्भातली ज्या तरेन काश्मीरी पंडितांचेर आनी बाकीचे इतर हांचेर अन्याय अत्याचार जो केलो तो रियलिटी पळोवपाक मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
पंचायतीचे वेंचणुकांनी आरजी पुराय तांकीन देंवतलो. सांत आंद्रेचो पयलो आरजी आमदार विरेश बोरकार हेड ऑन. आरजीची मतां दिवची ना, आनीक वाडटलीं. आरजीन कोणाचीच मतां फोडूंक ना. आरजीक गोंयकारांची मतां मेळ्ळ्या. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात पोगो बील घालतले. खंयचो आमदार गोंयकारां खातीर वावुरता, खंयचो ना, तें खंय अख्ख्या गोंयाक कळटलें. आज जेन्ना तुम्ही व्हॅली वयर डेटा पळयतात, सगळे जाण तुमचे आरोप करतात की तुमकां लागून बीजेपी जिखली. पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून फक्त सांत आंद्रेचे आमदार न्ही, ह्या स्प्लिटाच्या आरोपा कडेन तुमी कशें पळयतात? सो हे फक्त आमचेर आरोप करपाचे चालू आसा आनी अशें करून आमी काँग्रेसीचेय पडलेले आसा, गोवा फॉर्वर्डाचेय पडलेले आसा, सगळे पडलेले आसा. आमी अशें धरूंक ना की बाबा आमी एका डिफीट करतले तेका डिफीट, आमी सगळ्यांक डिफीट करतले. आमकां आमचो सरकार घडोवपाक जाय आसलो आनी आमकां गोंयकारांक लागून एक बरो पर्याय दिवपाक जाय आसलो. गोंयकारांक एक फ्रेश न्यू फेस दिवपाक जाय आसलें. अशी घेवंक ना की मतां फक्त बीजेपीची घेतल्या, काँग्रेसीची घेतल्या, गोवा फॉर्वर्डाची घेतल्या. आमी गोंयकाराची मतां घेतल्या. गेलो कॉम्पिटिटर म्हणटा की तुका लंडनकारांनी जिखयलो म्हणून. हय, कॉम्पिटिटर आयज तेका अशें दिसला की लंडनकारान जिखला म्हणून. लंडनकार म्हणटा गोंयकारान जिखयलो, तो म्हणटा लंडनकारान जिखयलो. लंडनकार जे आयज गेल्या ते आमचे गोंयकारूच. ते आयज गोंयांत कामां मेळना, धंदे मेळना म्हणून आयज ते भायर वचपाक पावले. आनी हेका रिस्पॉन्सिबल तो फ्रांसिस्को सिल्वेरात आसा, जेणे इतलीं वर्सां, जी 25 वर्सां तेका आसली, 20 वर्सां तो सत्ता भोगली आनी 20 वर्सां तो MLA आसलो. तेणें केन्नाच आपण ग्रासरूट काम करपाक जाय, कामां दिवपाक जाय, धंदे दिवपाक जाय, हेजेर केन्नाच काम करूंक ना. हेका लागून तो शणलो. काँग्रेस सद्याक तुमकां ब्लेम करता, AMG सद्याक तुमकां ब्लेम करता. आप आनी TMC म्हाका दिसता कोणाक ब्लेम करपाची सद्याक तुगेले मनस्थितीक नात. बट हे जे ब्लेम करता तुमकां, सुदीन जवळीकार जावं किंवा काँग्रेस जावं, हांकां तुमची जाप कितें? हेंकां एकूच जाप आसा, बी रेडी. तुमचें अस्तित्व धोक्यान आसा, तुमचें अस्तित्व राखपाची ट्राय करा, मात तुमी राखपाक पावची ना. कित्याक जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज वयर सरलेले आसा, ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर जो आसा तो हेच्या फुडें चड जातलो. आनी फुडले जे निवडणूक आसतले त्या निवडणुकीन 100% हांव सांगूंक सोदता, आमचो जे काम आसतलें तें कालच्यान सुरू जाल्लें आसा. आमी तें काम आनीक वाडयतले. फुडली निवडणूक जेन्ना म्हणटात, आर यू टॉकिंग अबाउट पंचायत इलेक्शन काय आर यू टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन काय जाल्यार फुडली विधानसभा इलेक्शन? फुडले पयलो म्हणजे येतले ते म्हणजे पंचायत इलेक्शन, मागीर लोकसभा येतले, जावं मागीर ZP येतले, मागीर आमचे परत असेंब्ली इलेक्शन येतले. सो सगळे इलेक्शनाक आमी रेडी आसतले. यू आर गोइंग टू पंचायत, यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन फुल फ्लेजेड? Obviously, we'll going to panchayat elections, we'll be going to Lok Sabha elections, we'll be going to ZP elections, all the elections will, because we are the party now, we are the third largest party in Goa, and we have to establish in all the villages, all the constituencies all over Goa. तुम्ही म्हणा की तुम्ही पहिलेच विधानसभा सेशन जे जातले तातूंत भितर तुम्ही पोगो बिल घालतले म्हणून. व्हॉट इज द प्लॅन अबाउट? हय, आमी जी पयलीच विधानसभा आसा तितून आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बिलाक लागून आमी जी गेली ती 3 वर्सां काम केलें. नाव दॅट यू आर अ सिंगल मेंबर, तुमकां प्रायवेट मेंबर्स बील या आमकां प्रायवेट मेंबर बील घालचें पडटलें. आनी हांव घालतलो तें कित्याक हांवें जेन्ना भायर सरता तेन्नाच सांगलें की आमी ज्या हेका लागून आमी काम केल्लें इतले ते 3 वर्सां सुमार, तितून तेका लागून आमी पॉलिटिक्सान भितर सरले, ते आमी पयल्याच हितून घालतले. मागीर तेंचेर आसा तेंकां कितें डिसिजन घेवपाक जाय कितें ना तें. आनी लोकूय पळयतले फाल्यां की बाबा हे गोंयकारां वांगडा आसा काय ना तें. हे लोकांचेय पळोवपाचें आसतलें की खंयचो आमदार आसा, खंयचो आमदार ना, कोण सपोर्ट करता, कोण सपोर्ट करना, हें मागीर तेंचेर आसा. बट म्हाजें कर्तव्य आसा की हें बील घालपाचें असेंब्लीन आनी हें लोकांक एक्सप्लेन करपाचें, ह्या आमदारांक जे बाकीचे निवडून येयल्या त्या आमदारांकूय एक्सप्लेन करपाचें. तुका हें बील घालून कितें साध्य? कारण बील काय पास जावचें ना. यू आर ओन्ली 1 MLA. तुका गोंयकारांक दाखोवपाचें आसा की खंयचो आमदार ह्या बिलाक सपोर्ट करता आनी खंयचो आमदार ह्या बिलाक ओपोज करता. ऑब्वियसली गोंयकारांक कळपाकूच जाय की खंयचो आमदार गोंयकारां वांगडा आसा आनी खंयचो आमदार गोंयकारां वांगडा ना. गोंयकारांक कोण सपोर्ट करता, कोण करना, हें गोंयकारांकूय कळपाक जाय. तेका लागून म्हाका तें बील घालपाक जायूच. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल.
देशभर 16 मार्चासावन 12 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर कोविड वाशिनां दिवंक सुरू. तशेंच 60 वर्सां वेल्या लोकांक कोमॉर्बिडिटी आसूं वा नासूं ते तिसरो बुस्टर डोस घेवंक मेकळे. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केलां. केंद्रीय भलायकी मंत्री दोतोर मनसुख मांडवियान ट्वीट केलें, भुरग्यांक कोर्बेवॅक्स वाशिनां दितले. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टार्टिंग अनदर कॅम्पेन जितून 12 ते 13 आणि 13 ते 14 ह्या वर्सां मदल्या भुरग्यांक सुद्दां वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आसा. चड करून हें वॅक्सिनेशन 16 तारखेच्यान जावपाचें आसा. बट वी आर वेटिंग फॉर द गायडलायन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री. बट वी हॅव ऑलरेडी रिसिवड वॅक्सीन फॉर देम बाय नेम कॉर्बेवॅक्स म्हणून वॅक्सीन आयिल्लें आसा. and state of Goa has received 49,200 doses. Till today we had kept it at the state level stores. पण आता आमकां अशें इन्स्ट्रक्शन आयलां की आतां स्टेटींतल्यान ते पेरिफेरीन वचूनी कदाचित आज सांची किंवा फाल्यां आमकां इन्स्ट्रक्शन्स येतली, एखादी VC जातली आनी तेजे नंतर फुल्ली इन्स्ट्रक्शन्स येतली, त्या प्रमाणे आमी कार्य करतले. हेज्याच बरोबर 60+ पयलीं जे वॅक्सिनेशन दिताले इट वॉज ओन्ली फॉर दोज वीथ कोमॉर्बिडिटीज. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आता सांगला की 60+ खंयच्याय मनशान आता येवन वॅक्सिनेशन घेवं येता फॉर द बुस्टर डोस प्रोवायडेड दे हॅव कंप्लिटेड देअर 9 months फ्रॉम द सेकंड डोस. सो दीज आर द न्यू चेंजीस दॅट वी वॉन्ट टू अपडेट. लोकांनी जागरूक रावचें आनी जशें आमी डिक्लेअर केलें की रोखडेंच आपल्याल्या भुरग्यांक 12 ते 13 आणि 13 ते 14 कॉर्बेवॅक्स नांवाचें जें वॅक्सीन आयलां तें अवश्य दिवचें. ह्या वॅक्सिनाचे 2 डोस आमी दिवपाचे आसात. वॅक्सीन इज इंट्रामस्क्युलर आनी इन अ गॅप ऑफ 28 days 2 डोस दितकच तें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. सो सगळ्यां कडेन मागता की न चुकता, बिकॉज स्कूल्स हॅव ओपन नाव, भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवप खूब गरजेचें आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन जरूर दियात. युक्रेन रशिया गेर्रान पेट्रोल डिझेलाक उजो हेर देशांनी 50 ते 55% वाडला. भारतांत खंय फक्त 5%च वाड. केंद्रान एक्सायज देंवयला, राज्यांनी व्हॅट जाता तितलो देंवोवचो. पेट्रोल डिझेल GSTंत हाडपाच्या प्रस्तावाचेर राज्यांचें एकमत ना. पेट्रोलियम मंत्र्याची संसदेंत जाप. संसदेच्या बजेट सत्राच्या उत्तरार्धांत पयल्याच दिसा पेट्रोल डिझेलाचो इश्यू. In a situation in which from the last 2 years characterized by the pandemic and in the last few weeks of a war or a military action taking place between Russia and the Ukraine, the government will explore all options which are available. There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. These are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market, and issues relating to insurance, freight and a host of other things, and the payment arrangements. I would be delighted, madam, on the first opportunity whenever these arrangements are worked out between our oil companies and their counterparts in the Russian Federation, or our oil companies in Iran or other countries where more oil is coming up. It's a dynamic, evolving situation characterized by military warfare, when I would be happy if some of that military quotient is less here and I could get a chance to explain to my distinguished colleague in greater detail. Madam, मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं 2010 में, पेट्रोल के जून 2010 में और अप्रैल शायद 2014 में उसके आसपास ये डीरेगुलेट कर दिया. केप्यां रेवणा वाठारांत लोकांक उदकाची बिलां भरमसाट आयल्यांत म्हणून बोवाळ. बिलां आयल्यांत ती 6 म्हयन्यांनी. लोकांचो PWD ऑफिसांत वचून AE घेराव. विशय तडीक लावचो म्हूण मागणी. ते भायर डिजिटल मिटर केल्ल्यान खंय बिलां वाडोवन येतात. लक्ष घालता म्हणून सांगून AEन विशय तितल्यार धुकल्लो. प्रॉब्लेम कोणाले बिल दिलना ते प्रॉब्लेम पण मग तेच काय आम्ही काय नाही लेबर ना मनीस नाही पेमेंट टॅक्स दिला गरीब लोक करता कितें म्हाका सांग दिसाक कामाक वयता तो लोक एक बरोबर 6,000 बोल जाल्यार तांकां म्हयन्याक 6,000 मेळनाय. ती बत्तो खंयचे ते ऑप्शन सांगले न्ही. ते ऑप्शन पण आतां फॉल्टी कोणा जाता ते म्हाका सांग.
तांणी डिजिटल मिटर स्कीम भायर काडिल्ली तेन्ना सगळ्यांक तांणी डिजिटल मिटर दिवपाचें आशिल्लें, पूण थोड्यांक ते दिल्यात आनी थोड्यांक पयलींच्या मिटराचेरूच बील येता आनी आतां डिजिटल मिटराचेर चड बील येवपाक लागला. तेन्ना अशें कशें येतात आनी 6 म्हयन्याचो डिफरन्स कित्याक दिला तांणी, म्हयन्याक कित्याक बिल्स दिनात हें आमकां जाणा जावन घेवपाक जाय. आनी आमच्या रिवणाक हो खूब व्हडलो इशू जाल्लो आसा, जायते जाणांक चड बिलां आयिल्लीं आसात. हे तेणी बील दिला ते एकदां 6 म्हयन्या एकोबारा दिला, ताका लागून एकदम चडूच बील आयला लोकांक आनी लोकांक सगळ्यांक प्रेशर येयला कित्याक हे एकोबारा पयशे इतले भरपाक कशें काम धंदो सारके. तुमची थंय कितलीशी बिल येयल्या म्हळ्यार कितलीशे बिल्स जी येवपाक जाय आशिल्ली ताज्या आनी खंयच्यान 10% मायज येयले. म्हाका कॅपे जवळ जवळ 45% आमची झिरो बिल गेल्ली आसात. 55% आनी ताजी फुडली 40% सुमार नॉर्मल बिल गेल्ली जी पयलीं वता तशी, आनी हार्डली 5 ते 6% चड आयल्या. म्हणजे चड म्हणजे फुडली हातून पडल्या ती रेट जी रिवायज जाल्ली आसा 15 रुपया जावं 25 रुपया तातूंत पडल्यात हार्डली 5 ते 6%. बंद करपाक म्हणजे ते इलेक्शन आनी हाका ताका लागून तें कांयच नाशिल्लें. फक्त बील जेन्ना डिसेंबरान इशू जाल्ली बील ती आनी तेन्नाच म्हणून कोड लागलो मागीर कळ्ळें न्ही, त्या खातीर ती बंद दवरली 2 म्हयने. आनी स्पॉट बिलींग जेन्ना करतात पळय न्ही, जेन्ना आतां प्रेजेंट रिडींग आसा पळय न्ही त्या रिडिंगा प्रमाणे आमी बील इशू करतात. म्हणजे आतां तांकां आतां जे रिडींग काडलें ते तांकां तो पिरियड पळयलो जाल्यार 6 म्हयन्याचो वचपाक लागलो. फाटले 3 म्हयने जे आमी बील दिनासतना दवरले आनी आतांचो फुडलो म्हयनो म्हळ्यार 6 म्हयन्याचेर बील वता. पूण हें आसता पळय बिलींग जें आसता पळय न्ही तें बिलींग एज पर आमी न्यू नोटिफिकेशन न्यू टॅरीफ आसा त्या प्रमाणे करतात ऑन मंथली बेजीस. ताका एक आतां 6 म्हयन्यांक जर एक 150 युनिट पडले जाल्यार 150 युनिट ती टॅरीफ तशी लायनात. ते 6 म्हयन्यांक आमी हें करतात, कितें करतात तुगेले 25 युनिट एक म्हयन्या पडले न्ही, 150 युनिट पडले जाल्यार 25 युनिट एका म्हयन्याक अशें धरून एका 25 युनिटाक कितले एमावंट जाता त्या प्रमाणे आमी तांकां 6 म्हयन्याचे हें करून दितात. एक्टिव्हिस्ट हनुमंत परबाक पुलीस कस्टडीक मारबडय केल्ल्याच्या प्रकरणात डीजीपीन मिडिया रिपोर्टाची दखल घेतली. उपअधीक्षक सागर एकोस्कर आणि बाकीच्या पोलिसांची खात्या अंतर्गत चौकशी करात म्हणून स्पेशल ब्रांचीक डीजीपीची ऑर्ड. शुक्रारा पिसुल्ल्या शेतकारांच्या आंदोलनाक बशिल्ल्या हनुमंताक 13 शेतकारां बरोबर उखलिल्लो. एकोस्करान पुलीस स्टेशनात व्हरून परबाक मारबडय केली म्हणून आरोप. बलात्काराच्यो केशी उण्यो जातल्यो जाल्यार समाजांत जागृती जाय. बलात्काराच्या 96% केशींनी आरोपी पिडीतेचे वळखीचे असतात, डीजीपीच सांगता. बायलां सुरक्षे विशीं PI आनी PSI रँकाच्या अधिकाऱ्यांक आल्तिनार कार्यशाळा दवरिल्ली. गोंयांत बलात्काराच्यो केशी रोखड्योच सुट्टा ही खंय बरी गजाल, मात ह्या केशींचो आंकडो हुस्को करपा सारको तो खंय देवना. More than 95% accused are known to the victim. So here the things, the accused are known to victims, they are among the family, they are employer, they are friend, they are some other close neighbors. So how we can protect them? For that purpose there is a need of awareness. Or for awareness everybody has to join. This way we can minimize, that is number one. Second thing, we should strong investigation. We should have strong surveillance with our police, and our police must be watchful. They should not leave on only the stakeholders, and wherever the suspicious characters are there or minor reporting is there, even if it is a non-cognizable case, they should inquire the matter, and they should be proactive in registering the cases, whether it is a molestation or whether it is some minor offences. If it is pertaining to the women class or the minor daughters, children, it has to be registered and it should be disposed on its merit at the earliest. आपाची बाणावले आनी वेळी सावन विधानसभेत एंट्री. गोंयकार खंय सगळ्या राजकारण्यांक विटल्यात. बाणावले वेन्झी आनी वेळी क्रूज सिल्वाची समर्थकांक घेवन विक्ट्री रॅली. विरोधक खंय आपाच्या फ्री लायट उदकाच्या गॅरंटीचेर लोकांक घुसपावंक सोदतात. आप खंय विरोधी बाकाचेर बसून सुद्दां लोकांच्या लायट उदकाचे इशू काडटलो. ऑलरेडी बाण्यार लोकांन सुरवातेकूच जेन्ना झेडपीक निवडून हाडले, लोकांन ऑलरेडी डिसिजन घेवन आम आदमीक बाणावलेन निवडून हाडले. लोकांन जें डिसिजन घेवपाक जाय तें आज लोकांन घेतलां. युथा जें डिसिजन घेवपाक जाय तें युथान आज घेतलां.
हो यूथ आमगेलो फ्युचर आनी युथा पासत म्हाका दिसता हो जो चेंज जो बाणाल्यान जाला हो फकत युथा पासत जाला. SSC भुरगीं दितलीं आनी 12th एग्जामूय दितलीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले. तेमकां म्हाका दिसता इमिडिएटली आफ्टर द एग्जाम्स वी वील स्टार्ट दीस कॅरियर गायडन्स. दुसरें म्हणटा तें मेन monsoon इज अप्रोचींग, सो वील हॅव टू गेट रेडी फॉर monsoon. साऊथ वेस्टर्न बायपास जो स्टिल्टांचेर हाडपाचो आहा म्हाका दिसता वील ऑल हॅव टू गॅदर टुगेदर थिंगा सायटार वचून सायट इन्स्पेक्शन करून तो स्टिल्टार हाडपाक एक म्हाका दिसता प्रयत्न आसपाचो. एक जनता दरबार कसो आमी हे पाटी चालू करतले. सो जनता बरे वचोन मिटिंग्स करून वी वील ट्राय टू फायंड आउट तेंगेली प्रॉब्लम्स कितली. वी हॅव नाव एंटर्ड इन टू गोवन पॉलिटिक्स. म्हणजे 2 सिटां आयल्या आमी. 2 सिटां आयली म्हणटी टुडे वी हॅव बिकम अ स्टेट पार्टी. हांव सदांच सांगून येयलो हांगा सोपटेच म्हणजे कॅम्पेनींग सांगून येयलो आमचें हेल्थ आनी एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक शिकोवप आनी तांकां बरें शिकोवप दिवन तांकां गोंयांत रावपाक जाय तसलें शिकोवप दिवपाक आमचें म्हणजे ही ट्राय आसतली आनी वावुरतलो. तशेंच हेल्थांक आमी सदांच सांगतात आमच्या गांवांनी दोतोर नात म्हणून, रातचे दोतोर नात. आमी एक हेल्थ सेंटर ओपन करता म्हणून सांगलां. तेच भाशेन आमचे शेतकार आसतात तांकांय आमी जे फावस्टिंग मशीन आसतात तांकांय टायमार दिवपाक हेल्प करतले. जायते प्लेयर आसा पूण ग्रावंड ना तांकांय ग्रावंड हाडपाक बिल्डअप करपाक थिंगाय आमी आमचें लक्ष आसतलें. हे कोण कोण आमचे एगेन्स्ट कोण करता ते आमी नोकत. आजून आमी ओत गेल ना, आजून गव्हर्मेंटूय फॉर्म जालो ना. हे आमी हे कोणें फेक घातला आमचें नांव पिळ्यार करपाक. हे कितें आमी सांगलेलें आमची पार्टी जेन्ना पावरांक येतली तेन्ना आमी 300 युनिट फ्री दितले म्हणून. पूण आजून आमची पार्टी पावरांक येवंक ना. तरी आसतना आमी गव्हर्मेंटाक आतां फॉर्म जाल्ले आसा आमचें बिल धाडून वा कितें ट्राय करून आमी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घातलें. ही विक्ट्री जाल्यार फकत म्हाका आनी खुर्चा लागत ना. हे आमगे सगळे व्हॉलंटियर्स एटलिस्ट 4, 5, 6 मंथ्स ते घराघरांनी भोंवताले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. रोडंडाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.